नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर हांव सारिका शिरोडकर. मंथन मतदारसंघांचे हे कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. सध्या आमी आसा पणजे मतदारसंघान. पणजेच्या वेंचणुकांचेर सगळ्यांचे लक्ष आसा. एक कारण म्हणल्यार पणजे ही गोंयची राजधानी आनी दुसरें म्हणल्यार हांगासर चलिल्ली राजकीय धुमशणां. सध्याचे हांगासरले आमदार आसा बाबूश मोन्सेरात आनी तांची लढाई आसतली ती हांगासरले काँग्रेसचे कॅन्डिडेट तशेंच उत्पल पर्रीकर आनी हेर कितलेशेच कॅन्डिडेट जे ह्या इलेक्शनाक उबे राविल्ले आसा तांच्या बरोबर. सगळ्यांचें लक्ष आसा की पणजेचे लोक कोणाक कौल दितले. हेच आमी विचारून घेतले, जाणून घेतले हांगासर कितले डेव्हलपमेंट जाला, कितले डेव्हलपमेंट जावपाक जाय आनी पणजेचे चॉयस कोणटी. उलोवया तांचे कडेन आनी जाणून घेवया तांचे विचार. कार्यावळीन सध्या आमी प्रवास करता, सध्या भोंवडी करता ती आमी पणजे मतदारसंघाची आनी सध्या आमी आसा मळ्या हांगासर आनी मळ्यान खुबशे लोकां कडेन आमी भासाभास करतली आनी जाणून घेतली की तांच्या मनान सध्या कितें विचार चल्ला, तांचो कौल कोणा खातीर आसा. कितली वर्सां जाली गोंयान रावता? 40 वर्सां जाली. बरें, तुमकां कितें दिसता की हांगासर तुमकां कोण येवपाक जाय कसो? आमकां सर बाबू सर येवून जाय. कित्या खातीर? आमकां बरें करपाक. केला हेच्या पयलीं सगळें बरें? हय हय बरें केलेलें, बरें आसा. म्हजें नांव पार्वती शंकर वाडकर. हांव ल्हानपणा पासून हांगाच आसा. म्हजें आईलें घर सकयल आनी घोवालें घर हांगा. इतलोच फरक. बरें, इतले वर्सां तुमकां कितें दिसता की आतां ह्या फाटलीं 5 वर्सां फाटल्या 5 वर्सान कितें हांगासर सुदारणा जाला कशी दिसता? सुदारणा जाल्यार म्हणजे हालींच ताका बाबुशाक हें मेळ्ळा न्हू. सुदारणा म्हणजे आमचें पेवींग हें सगळें करता तो जमनीचें सगळें केलें. लोकांची घरां बांदून दिता, कोणाक घर ना घर दिता, कोणाक जॉब ना जॉबूय लायला, खूब जाणांक लायला ताणें एक खेप. हांव आतां कांय ना म्हटल्यार भाई आसतासर हांव 13 वर्सां तांच्या फाटल्यान आमी आसले. आमचें म्हणजे आमचें कुटुंब पयलीं एमजी आनी आतां आमी बीजेपी आशिल्ले. आतां कितें जालें 15 वर्सां आमी देड भोंवले पूण म्हाज्या चल्याचें केन्नाच काम म्हणून तांच्यान केलें ना. बाबूश येना बरो एकूच दीस म्हजो घोव ताजे कडेन गेलो करपाक. ताणें उतर दिलें तुजें करता आनी उतराक केन्नाच तो फेल जायना अशें आमी आयकल्लें. तुजें चल्याचें काम जालें म्हणलो आनी खरेंच केलें. हांव खरेंच देवा समान तो आमकां सारको. कित्याक 15 वर्सां आमचें कोणेंच कांयच केलें ना. आमगेर मिटिंग्यो जाताल्यो बीजेपीचे, आमी बसताले सगळे भाई येवन हांगा बसताले, सगळें जातालें. सांगून सुद्दां जावना आमचें काम. पण ते मनशान एका उतरान केलें म्हणजे म्हाका खरोच तो देव. लोक म्हणटा तुमी नासतात ना, आमचो वाडोभर लोक तुका सांगतले बाबूश म्हणजे मनीस कितें तो. खरेंच गरिबांच्या गरिबांक लोक पावता तो मनीस. पार्टी खातीरूच आमी वावरली इतलीं वर्सां. आतां बाबूश येयला, बाबूश कित्यान गेलो? बीजेपीन गेलो. कोणें हाडला? भाईनूच हाडला न्ही ताका. म्हण आमी बीजेपीच फाटल्यान रावल्या आनी कोणा फाटल्यान ना. आजून पासून बीजेपी फाटल्यान. आनी हेय सांगता हांव म्हजें मत हांव वाड्यावयल्या लोकांचें सांगिना. जर बाबूश फाल्यां आनी खंयच्या पार्टीन गेला हांव ताकाच सपोर्ट करतलें. कित्याक म्हज्या चल्याचें काम ताणें केलें. म्हजें नांव सुदेश राय चोडणकर. बरें, तुमकां कितें दिसता ह्या फावटी तुमकां हांगासर कितें बदल जाय किंवा बदल नाका? पळय आमचें कोण काम करता बरें काम केल्लें आसा 10 वर्सां आमच्या एमएलएन आनी खूब लोकांक सपोर्ट केल्लो आसा. म्हणजे चड करून आमच्या लोकांक कितें आसा काम केला तो आमकां जाय. आनी आमच्या गांवांत भुरगे खूब जाणां कामाक लायले आमच्या एमएलएन. तेन्ना आमी ताका म्हणजे आमी मनांतून ताका खूब बरें करता. कित्याक आमचे लोक आसा ते गरीबूय लोक आसा आनी एका घरांक कामाक लायल्ले आसा. डेवलपमेंट केला, खूब जाणांक कामाक लायला. आमचे हांगासर कमीच ते कमी 400-500 लोकांक कामाक लायला एमएलएन एका घरान. आनी मागीर आनी फुडें कामां करपाचें आसा आनी कसल्याय कामाक आमकां तो पावता एमएलए हांगासर तो. आमकां तेजो खूब मोग आसा. आमी मोगाचून कायद्याचून तेजे मनीस आनी आमी ताका एकीच कडेन रावता. आमी कितें आसा आमी मनशाक पळोवन वोट मारता. आमकां बीजेपी काँग्रेस ना, आमकां सगळे सारकेच. कोण काम करता, कोण आमकां येता घरा कडेन, कोण कितें आसता हेल्प करता तो आमच्या मनान आसता, कायद्यान आसता. आमी ताकाच मत मारता. आमकां कोणूय कितें सांगूं आमी सगल्यांक पावता. आमी सगळ्या वांगडा आसात. काम करता तो आमचो मनीस न्हू. म्हजें नांव लता श्रीराम आयंगणकर. कितली वर्सां जालीं हांगा रावता? हांगासर आमकां 70 वर्सां जालीं. 70 वर्सां? हय, हें आईचें घर म्हाजें. आमी हांगाच रावता. मनोहर भाई आसतना सुद्दां डेव्हलपमेंट जाल्लेलें आसा. पण आतां कितें जालां बाबूश आतां न्हू खूब कामां करता.
तशें आमकां पयलीं त्रास जाताले. आमी कार्यकर्ते जेन्ना आसताले आमकां त्रास जाताले. लोक आमचे कडेन येताले कामां करपाक. आमकां वयचें पडटालें. एक मिनिस्टर आमकां 4 फावटी गेल्यार सुद्दां मेळनासलेलो. अशें जातालें. आतां तशें ना. आतां फटक करून तो तेणें ऑफिसूच उगडें दवरलां की योया आनी करा. आमचो हुस्को मेकळो जाला सद्या. नाल्यार आमचो लोक जीव खातालो. 23 वर्सां जालीं म्हाजो जीव असो लोकांनी खाल्लो की लता म्हाजें कर, लता म्हाजें कर. पूण म्हाज्या घरांचे हांवें अजून कांयच केलें ना. पूण तेंचें केलें लोकांचें. तुमकां आतां फुडल्या 5 वर्सां खातीर तुमकां कोण जाय? आमकां बाबूशूच जाय 5 वर्सां. कित्याक काम करता न्हू. तसलोच जाय आमकां. कित्याक आमकां टेंशन नाका. म्हजें नांव सुरज मळगांवकर. हांव हांगा फाटलीं 35-40 वर्सां पासून रावता. डेवलपमेंट जायतें केलां. डेवलपमेंट अशें भरपूर जालां. पूण कितें आहा, जो MLA आसता त्या MLAन सर्वे करपाक जाय की बाबा ह्या घरान कितले लोक गव्हर्मेंट सर्वंट आसात, कितले लोक कामाक आसात, हाचो विचारूय करूंक जाय. प्रत्येक घरान एक गव्हर्मेंट जॉब असो दिवपाचो तेणें प्रयत्न करपाक जाय. एकाच घरान अशें 4-4 गव्हर्मेंट सर्वंट करून तेंकांच कामां दिवप अशें करूंक जायना. लोकांचो बी विचार करपाक जाय. आमची अपेक्षा आसा की बाबुशान आज जें कितें केलां पणजे तें सगळें बरें केल्लें आसा, बरो डेवलपमेंट केल्लो आसा आनी फुडें तोच आमदार निवडून येवपाक जाय अशी आमकां अपेक्षा आसा आनी आमी ताका निवडून हाडटले फुडें. जेन्ना पासून आमी हांगा मळ्यान जेन्ना पर्रीकराच्या टायमार तेन्नाय पासून BJP जेन्ना बाबूश रावला तेन्ना पासून आमी बाबुशाच्या वाटेन अजुनूय पासून बाबुशाच्या वाटेनूच आसा आनी ह्यान फुडें आमी बाबुशाच्या वाटेनूच आसतले. यशवंत सुरेश गुडेकर, वॉर्ड नंबर 21, माळा पणजी. 5 वर्सां म्हणजे आतांचो आमदार 2.5 वर्सां जाली. तेज्या पयलीं सिद्धार्थ आसलो. म्हणजे 2.5 वर्सान ही जी पळय कामां जाल्या हेज्या पयलीं केन्नाच जावंक नासली. कित्याक बाबूश आहा पळय आमचो आमदार आतांचो, ताणें एक म्हणटा तें आमच्या वाड्यार महिला मंडळ ग्रूप केलो आनी महिला मंडळांक जे पळय आमकां जाय आसले ते खुबशे दिले तेणें आनी तांकां आतां बसपाक पासून बाजारांत जागो दिलो. कित्याक हेज्या पयलीं महिला मंडळ ग्रूप जावंक नासलो आमच्या वाड्यार. ते बाबूश सरान येवन तो महिला मंडळ ग्रूप केलो. दुसरी गोश्ट टॅक्सीकारांक पासून खूब हेल्प केले. म्हणजे कितें मागलें म्हणजे कितें अशें करपाक जाय. हांव एक टॅक्सीकार. आमची डिफिकल्टी कितें असले पळय ते बाबुशान सॉल्व केल्या. म्हणजे सगळे न्हू पणजेकारांचे खूब जाणांचे म्हणजे रावपाक मेळनासले ते पयलीं तालांव दिताले ते दिताले. एक बारीकशे स्टँड दिले 2-3 करून म्हणजे रावपाक दिला. तुमकां आतां कितें दिसता की आतांय फुडल्या 5 वर्सां खातीर कोण येवचो कसो? म्हाका जाल्यार दिसता पणजेन आमच्या एक बाबूश येवचो. बरें, तुमी BJPचे सपोर्टर आशिल्ले की तुमी कॅन्डिडेटाक सपोर्ट करता म्हणजे पार्टीचे की कॅन्डिडेट? आमी पार्टी म्हणून अशें न्हू, आमचो बाबूश. म्हजें नांव आनंद वासुदेव मांद्रेकर. हांव आतां जल्मता पासून मळ्यानूच रावतां. म्हाजें खरें सिन्सियरली सांगता, हांव खरो बरो म्हणजे बाबूश मसरांत लोकांक पावपी, गरिबांक पावपी. आतां म्हाका हें पयलें आमच्या वाड्यार कितल्याच जाणांक कामाक लायल्या. हांगा कोणाक कामाक लावकूच ना. कितल्या जाणांचीच गव्हर्मेंट शिरशें काम जालें. म्हाजे तडेन जावंक ना न्हू, म्हाका वायट ना दिसूंक, पण दुसऱ्यांक कोणाक तरी ताणें पोटाक लायल्या. आनी तो आमदार न्ही, आमदार कसो वागना. तूं जर गेलो सादो मनीस कसो जेड वागता, साद्या मनशा भशेन तुजे कडेन उलयता. आज मनशांक कितें जाय, तूं आमदार गोल लायट करून रावलो म्हणून उपकारना. सिंपल उलयता, प्रत्येका कडेन बरे भाशेन उलयता आनी बरें ट्रिटमेंट लोकांक. तूं सादो मनीस सुद्दां जर तो आमदार करून सादो मनीस कसो जेड वागता, हें तेजें मोठेपण. मंथन मतदारसंघाचे ह्या कार्यावळीन आमच्या बरोबर आसा पणजेचे आमदार बाबूश मोन्सेरात आनी तांचे कडेन आमी प्रश्न करतले की फुडल्या डेव्हलपमेंटा खातीर तांचे कितें विजन आसा ते. सर, तुमकां कितें दिसता की फाटल्या 2.5 वर्सांक तुमी कितले डेव्हलपमेंट करपाचे आशिल्ले ते कितले पर्यंत तुमचे कंप्लीट जाला कशे? I think more or less at least 80% of our thing has been completed. ओके, आणि फुडल्या 5 वर्सां खातीर तुमचे टॉप 5 प्रायोरिटीज पणजे खातीर कितें आसा? See, we have a vision document for Panjim which will be coming out by tomorrow. I see. So as I said that last time what we had promised in our manifesto, almost 80% of that will not be reflected in that manifesto because it is either in a pipeline or work has already commenced. ओके, तुमचे स्ट्रॉंगर कंटेंडर कोण करचे तुमकां पणजे? We are fighting the Congress. It is a Congress versus the BJP. पण उत्पल पर्रीकर राविल्ल्या कारणान तुमकां दिसता की कितें तुमच्या वोट्सांक फरक पडटलो? It is a contest. I look at it as a contest between the Congress and the BJP. We are fighting the Congress. All the past, if you go to see the record also, as far as this constituency is concerned, it has always been in the Congress versus the BJP. थँक्यू सो मच. ऑल द बेस्ट टू यू. सध्याच्या फुडल्या 5 वर्सां खातीर तुज्या फुडल्या आमदारा कडेन कितें एक्सपेक्टेशन आसा? एक्सपेक्टेशन म्हणल्यार हांगा चडशे मुद्दो आसा कितें डेवलपमेंटा खातीर आनी बाबूश जी आसा सगळ्यांची कामां असो करीत आयल्लो आसा आनी हेज्या फुडें सुद्दां तो करतलो अशी अपेक्षा आसा आमचे कडेन.
पण मेन जे हांगा बायलांचे जे वेगवेगळे स्किम्स आसा ते तुमच्या पर्यंत सारके पावताले इतली वर्सां? हय पावताली आनी फाटींच आमची हांगा मिटींग जाल्ली आसा सेल्फ हेल्प ग्रुपाची आनी तिणें सुद्दां जी प्रेजिडंट आसा महिला मंडळाची पणजेची तिणें सुद्दां खुबशे आसा स्किमीचे बद्दल सांगल्लें आसा आनी अश्यो आनीक फुडें अश्यो मिटींग जातल्यो. आतां पणजे खातीर खुबशे उमेदवार आसा पण तुका दिसता की सगळ्यांत स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट कोण कसो हांगासर? आमचो बाबूश. आमकां बाबूश सारको जाय पळय ताणें इतलो लोकांक हेल्प केला जॉब दिल्ले आसा बाकी गरिबांक हेल्प करता तो जाय तेन्ना तो पावता उलो मारलो न्ही अशें आसा इतले तेणें हें केलें आसा तुमी तर पळयलां आसतलें ही सायड सगळी तेणी कशी केल्ली आसा तेन्ना आमकां बाबूश सरच जाय अशें हांव देवा कडेन पासून मागतां की बाबूश सर जाय कित्याक सांगपा सगळ्यांक हेल्प करता तो जितले जॉब जावंक ना पळय ताणें सगळ्या वाड्यार ताणें जॉब दिल्ले आसा कित्याक आयज कोणाक गरीबाक पळय जॉब जाय कोणाची लग्नां उरल्या जॉबाक लागून तांकां सुद्दां ताणें न्हू जॉब दिल्ले आसा आतां ते भुरग्यांचो फुडार जालो न्हू चेड्या भुरग्यांचो फुडार जालो म्हणून आमकां बाबूश सर जाय इतलें आमी देवा कडेन महालक्ष्मी कडेन मागता सगळ्या देवा कडेन मागता. हांव संतोष वळवयकर उलयतां. एक्चुअल हांव पयलीं आल्तीन रावतालो आनी भाई बद्दल म्हाका खूब प्रेम आहा म्हणून आतां हांव कितें आहा सांखळी मतदारसंघान रावतां आनी भाईच्या चेड्याक तिकेट दिवंक ना म्हाका खूब वायट दिसलां आनी त्या हितून हांव सामको पाळये साकून मुद्दाम हांगासर येता भाईच्या चेड्याक लागून कित्याक भाईन आमकां लागून कितें कितें केलें कितें योजना आयज इतल्यो राबयल्यो कितें एकट्या कोणाक रावपाच्या तयारीन आसली इतल्यो योजना कोरेच्या गरिबांक लागून खूब केलें भाईन म्हाज्या म्हटल्यार आयज कितें आहा भाईच्या चेड्या भायर उडयता ती म्हाका तिडक येवन हांव पाळये साकून डेली हांगासर येता प्रचाराक तेज्या वांगडा. पण तुमकां कितें दिसता कसो सपोर्ट आसा? बेस्ट सपोर्ट आहा आनी सगळे लोक अभिमानान भाईचो चेडो म्हणून दुसरो परिकर येयला म्हणून मत मारतले 100% म्हाका गॅरंटी आहा. मंथन मतदारसंघाचे या कार्यावळीन आमचे बरोबर आसा हांगासर पणजेचे इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट उत्पल पर्रीकर. सर तुमचे 5 टॉप प्रायोरिटीज कितें पणजे खातीर? ना पणजेन खूब विशय आसा ते घेवन फुडें वतलो म्हाज्या मॅनिफेस्टोनी घातला. पार्किंग आसा ताच्या खातीर बिजनेस एक्टिविटी पणजेंतले हे जाता नवे रस्ते आसा ड्रेनेज आसा ऑल दीस इश्यूज घेवन आनी मेन म्हणजे यंग भुरगे आसा तांकां जॉब इज व्हेरी मेळत त्या भुरग्यांक मेळटा जॉब इज हाय प्रायोरिटी. म्हाका तातूंत प्रायवेट सॅक्टर जॉबूय तयार करप आनी पब्लीक सॅक्टरान जे गव्हर्मेंट जॉब्स आसा हांवें खुबश्या पणजेंतल्या भुरग्यांक विचारलें तांचो कितें विशय आसा ते म्हणटात जी एग्जाम बी जाता तातूंत तांकां विश्वास ना आनी ते रिजल्ट जो येता पळय तातूंत सारकें दिसून येता की सगळे जॉब गव्हर्मेंटाचे एकाच कॉन्स्टिट्युएन्सीन कशें वचूं शकता 90% 95% मागीर खंय तरी फेरनेस सिस्टमीन ना ती फेरनेस हाडा म्हणटात ते. एक एग्जाम दिली ताची एक गॅरंटी आसूंक जाय पणजेच्या भुरग्याक की आपणें जर तातूंत परफॉर्म केला जाल्यार आपल्याक ते आपले मॅरिटार जॉब मेळटले हे तांकां मेळना. अशें जाल्यार जॉब सगळी कडेन गोंयकारांक आनी पणजेकारांक इक्वली सारके डिस्ट्रिब्यूट जातले. सो ती सिस्टम चेंज करपाक म्हजो प्रयत्न आसतलो. बाकीचे पणजेचे लोकल विशय आसा पार्किंग तो सांगलाच हांवें. पार्किंगान जे पेड पार्किंग आसा हातूंत ते लोक फक्त पार्क गाडी करपाक मेळटा किंवा पे करचें पडटा ताका हो विशय ना. म्हजे अशे अनेक यंग भुरगे आसा एकट्यान ज्यूस सेंटर चालू केल्लो पणजे हांव फाल्यां थंय वचून मागीर म्हजो हे दितलो बायट. ते ज्यूस सेंटर 6 म्हयन्यांनी बंद पडले. हांवें म्हटलें कित्याक बंद पडले सारको तरणाटो 20 वर्साचो भुरगो म्हाका एकदम आनंद जाल्लो की येदो हो धाकटो भुरगो आतां फुडें वचून आपलें ओन ज्यूस सेंटर चालू करता. बंद कित्याक पडलें तो म्हणटा लोकांक हांगा 20 रुपया पार्किंग करचें पडटा आनी मागीर ते करपाक सोदना मागीर थंय ताका गिरायक मेळना. सो बिजनेस हे जाता डॅमेज ह्या हाच्या खातीर. सो अशे अनेक मुद्दे आसा. मार्केटाचो विशय आसा तांकां लिव इन 1 इयर लायसन्स दिवपाक सोदता म्हणजे दर वर्सा मार्केटकारांक एक खंय तरी तांचे कडल्यान पयशे घेवपाक एक हे दवरल्या संदी की दर वर्सा तांकां रोडोवप लायसन्स एक्सटेंड करपाक. हें चलचें ना. हांवें जर फॅक्टरी घातल्या म्हजी मॅन्युफॅक्चरींग GIDCन म्हाका लँड दिला ते लँड जर म्हाका एका वर्साचीच लीज दिल्ली जाल्यार हांव फॅक्टरी घालपाचो थंय घालपाचो न्हय. सो तांकांय सारकें लाँग टर्म हे काडूंक जाय मेकॅनिझम तातूंत तांची सेक्युरिटी वाडून ते बिझनेस सारके करूं शकता मार्केटान. अनेक विशय आसा. म्हणजे तुमचे टॉप कंटेंडर कोण कशें तुमकां दिसता?
टॉप कंटेनर हांवें काय सांगपाची गरज ना, म्हजे बरोबर लोक आसा, बरो सपोर्ट मेळटा एंड आय विल बी विक्टोरियस. फायट इज नॉट जस्ट फॉर उत्पल पर्रीकर, ही फायट बरें आनी वायट हातून जावपाक लागल्या आनी खूब पणजेकार म्हज्या फाटीं आसा हाचो पूर्ण विश्वास आसा. बाईची लेगसी तुम्ही कशी फुडें व्हरतले की तुमकां दिसता? ना, ती भाईची लेगसी पयलूच कोणें तरी सांगिल्लें की भाईची लेगसी फक्त ती भाईकूच म्हूण तशें ना. खंयचोय गोंयकार तो खंयचोय आसूं त्या भाईचें स्वप्न घेवन फुडें गेलो, भाईचे व्हॅल्यूज घेवन फुडें गेलो जाल्यार तो भाईची लेगसी फुडें व्हरूंक शकता. हांव म्हज्या प्रमाणे म्हजो प्रयत्न करता म्हज्या रस्त्यार. हांगा राविल्लो कोणूय भुरगो त्याच वाटेर फुडें चल्लो की तो भाईची लेगसी घेवंक शकता. भाईची लेगसी इज नॉट खंयच्या पोस्टरार फक्त फोटो घालप. सो सर पण तुम्ही जिखून येतकच तुमकां जर परत तुमकां बीजेपी जॉईन करची पडली, तुमकां करपाक लायली जाल्यार तुम्ही करतले? हांवें ह्या खेपे हांव जर इंडिपेंडंट जिखता तर म्हाका इंडिपेंडंट रावचो पडटा. म्हाका BJPंतल्यान सगळ्या कार्यकर्त्यांचो सपोर्ट आसा. मेन म्हणजे व्हॅल्यूज आनी ते आसा पळय ते हांव घेवन फुडें चल्ला. ताका खंयचें लेबल लावन हांव रावतलो इज नॉट इम्पॉर्टंट. पण इंडिपेंडंट राहून तुमकां दिसता तुम्ही हे करू शकता? सगळे म्हणजे पणजेचे इश्यूज घेवन फुडें वचपाक कोणाचोय सारको असेंब्लीन आवाज काडलो जाल्यार तो फुडें व्हरूंक शकता. थँक्यू सर, ऑल द बेस्ट टू यू. थँक्यू सो मच. आमच्या बरोबर आशिल्ले पणजेचे इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट उत्पल पर्रीकर, तांचे सगळ्यांचे दोळे लागिल्ले आसा. ह्या वेंचणुको खरेंच खूप इंटरेस्टिंग जावपाच्यो आसा. पळयत रावात गोमंतक TV, पळयत रावात मंथन मतदारसंघाचे. म्हणजे डेव्हलपमेंट जावपाक खूब हें आसा. तशें डेव्हलपमेंट म्हणजे कितें जाता, तितलो व्हडलो कांय डेव्हलपमेंट तितलो जावना, पण डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. पणजेचें पळोवंक गेल्यार सिच्युएशन आतां म्हाज्या मतीन जाल्यार कितें जे कॅन्डिडेट उबे रावता पळय न्हू ते बरे हेजे आसपाक जाय. करप जावं रेप केलं अशें तसलें म्हणजे बरें, म्हणजे आनी शिकलेले, म्हणजे जे करून ते जे कितें उदरगत करतले की तांकां तेंचो शिक्षणाचो जो बाकीचो उपयोग जावचो बरें कितें करतले अशें आमकां कॅन्डिडेट जाय. पर्रीकर भाई आसतना डेव्हलपमेंट जाल्लो. मेन म्हणजे कितें हे कोरोनाच्या टायमार तेंच्यांनी कांयच हें केलें ना पब्लिकाक. पळोवंक गेल्यार कोरोनाच्या टायमार प्रत्येक आमदाराक त्याच्या कॉन्ट्रिब्यूट तेंच्यांनी तांकां हेल्प करपाचो आसता, पूण कोणें कांयच केलें ना. लोकांचे इतले त्रास जाले, इतले हाल जाले, कोणा बाबडा अन्न जेवपाक ना, कोणा बाबडा खंय वतले जाल्यार मार्केट बंद, हें बंद, पूण ते खंयचे हाडटले? आतां घरान तर संवसार चलयतलो जाल्यार मनशा कडेन एक पयशे कितें तरी जाय. घरान कितें वस्तू हाडटलो जावं कितें खाण जाय हाडटलो जाल्यार पयशे जाय. पयशे ना जाल्यार ते खंयच्यान हाडटले? हेंच्यांनी कोणेच काय ताका हेल्प केलो ना. आतां आश्वासनां सगळे दिता, आमी हें करतले ते करतले म्हणून, व त्या टायमार हे कोण येयले ना आनी कांय केलें ना. नाल्यार विचारपूस करपाचें, बाबा तुमचें कशें चल्लां, कितें करता, कशें चल्लां, तुमी कितें करता, कोणें काय विचारपूस केलें ना. पंजीब का डेवलपमेंट जब तक मिस्टर मनोहर पर्रिकर रहे तब तक तो होता रहा, उसके बाद तो दिखाई नहीं देता है. इट इज़ नॉट विजिबल एट ऑल. If you see the development at Fatorda and other places, it's visible. So I think we need a person who can do the development and take care of Panjim as Mr. Manohar Parrikar was taking. See, it's a David versus Goliath fight. Utpal is David and the other person is Goliath. But then many times David has won. So मैं अभी कुछ कह नहीं सकता कि आउटकम क्या होगा, लेकिन अगर पंजिम में आप 10 लोगों को लो और उनको हिलाओ तो उसमें से 5 इंजीनियर और 3 डॉक्टर निकलते हैं. उसमें के बाद भी अगर लोगों ने सही कैंडिडेट नहीं चुना, इट्स देयर फॉल्ट. ओके सर, आप कितने सालों से यहाँ गोवा में हो? मैं यहाँ पर पिछले 12 सालों से गोवा में हूँ. कि आज आप देखिए कि जो भी जहाँ पे सड़क खुदी है पिछले 2 साल से वो खुदी पड़ी है. नए नए जहाँ पर स्कैफोल्डिंग हो रही है वो होने का ज़रूरत नहीं था. डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, एक इंडिविजुअल डेवलपमेंट हो रहा है. म्हाका सांगा की तुमकां कितें दिसता की आमच्या हांगासर पणजेन कितले डेव्हलपमेंट जाला आनी कितले जावपाक जाय आशिल्ले? हय, थोडेशे जाला म्हण हें करून. आनी आतां बाबू सर रावल्या, आमकां तेणेन खुबशे हेल्प केल्या. आनी आमकां हांगा आमचे मिस्टर टॅक्सी चलयता, टॅक्सीच्या हितून कांयच हें ना, तेन्ना आमी हांगा तरी पोट भरतात. तेणेन आमकां हें दिलां म्हणून आमी हांगा पोट भरता मातशें तरी. मंथन मतदारसंघाचे ह्या कार्यावळीन आमच्या बरोबर आसा रेव्होल्युशनरी गोवनचे पणजेचे कॅन्डिडेट राजेश रेडकर. सर म्हाका सांगा की तुमचे सध्या पणजे खातीर कितें विजन आसा? सगळ्यांक म्हणल्यार म्हाजी पणजेन
30 वर्सां हांवें पयलीं पणजी कशी कितें डेवलप जाल्ली आनी कशी वाट लागल्या ती. सो ताका लागून हांव आरजी जॉयन जालो. म्हाजें मेन विजन म्हणल्यार जे पणजेन जे रस्ते आहा ते फक्त हॉट मिक्स करीत करीत वयर येयला, पण तेज्या खातीर तेंचें कांय डेवलपमेंट ना. कित्याक पावसान उदक भरता ताका वचपाक एक चॅनल ना, सगळे ब्लॉकेज आहा, कचरो पडलेलो आहा, ताका एक कांय पॉलिसी ना. सो एज अ आरजी गव्हर्मेंट येतले तेन्ना आमचे पणजे खातीर मेन आसतलें म्हणल्यार रस्त्याचें प्रॉपर डेवलपमेंट, की ताका एक टॅक्नॉलॉजी आसता. रस्तो केन्ना 10 वर्सां सुद्दां तेजी गॅरंटी आसता. मागीर कचऱ्याचें जे प्रॉपर हें आसता सेग्रिगेशन तें एक जाग्यारूच कित्याक येयल्लो ट्युरिस्ट नाल्यार कोण लोकल आसता तो हांगा थंय उडयता, तेजेर एक खंय तरी पॉलिसी आसतली आमचे. दुसरें मागीर पळोवंक गेल्यार आमचे जे सिवेज वॉटर बी आसता ते कोण मेंटेन करना. खंय पायप फुटला कितें फुटला ते खंयसरूय व्हांवत आसता. केन्ना कोण हो कंप्लेंट करता तेन्ना आमची थंय ऑथॉरिटी पावता. सो ते एक मेंटेनन्स म्हाजें आसा. आनी दुसरें म्हणल्यार आमचे जे अशे हेरिटेज बिल्डिंग्स आहा ते एक आमकां मेंटेन करूंक जाय. कित्याक ती एक 400,000 वर्सां पयलींची जी बिल्डिंग आहा आजून तेजें मेंटेनन्स ना. सो हांव ते एक इशू मेन आमचो आहा की तेजें एन्युअली मेंटेनन्स आसतलें. तुमकां कितें दिसता की तुमच्या खातीर हांगासरले टॉप कंटेंडर कोण आसात? टॉप कंटेंडर एकूच बाबूश, तोच आसा. हांवेनूय एक नॅशनल पार्टी काम केल्लें, पण आमकां जस्ट यूज एंड थ्रो केलें. सो हांव मनोज पराबाक फॉलो करून तेजें इन्स्पिरेशन घेतलें की तो गोंया खातीर कितें करता. म्हणून आयज म्हाका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिला की एक कॅन्डिडेट पणजे खातीर, आनी ती एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हांव समरता. पण हांगासर पणजे खातीर तुमी टॉप प्रायोरिटी कित्याक दितले? टॉप प्रायोरिटी कित्याक पणजी एक कॅपिटल सिटी आहा आनी ऑलरेडी ती स्मार्ट सिटी म्हण जाल्या. पण स्मार्ट सिटी जावन 5 वर्सां जालीं, पण आतां तेंच्या इलेक्शनाक लागून ते एक स्मार्ट सिटीचें काम स्टार्ट जालां. मेन म्हणल्यार पणजीचें आमकां बेजीक कितें तरी जाय. कॅमेरा घातले, जस्ट एक रस्ते केले म्हण तें जायना. एक लोकांचे बेजीक कितें तरी आसता तें एक आमकां कंप्लीट करूंक जाय. आमी लोकां फुडें पावूंक जाय. सो आमचें विजन मेन म्हणल्यार जे कॉमन मिडल क्लास फॅमिली आसता तांकां आमी पयलीं पळोवंक जाय बाबा तेंचे कितें प्रॉब्लेम आहा. सो तेजेर आमी भर दितले. बरें, तुमकां कितें दिसता की तुमकां हांगा कितलो सपोर्ट आसा, कसो लोकांक कितलो सपोर्ट मेळटलो कसो? रेवसरी गोवन्स पणजेक सपोर्ट आहा. फक्त कितें कोणाचे एक बिझनेस आसता, कोण जॉब आसता. सो तुमकां खबर आहा फेक केसीस घालून कितले हॅरेसमेंट केला आरजीक. ताका लागून कोण ओपनली येना, पण टोटली आरजी वीथ ऑल वोटर्स आनी आमकां बरो सपोर्ट आहा. आमी ऑलरेडी कॅम्पेन कंप्लीट करीत येयले. फक्त एक रायबंदर उरला आनी थोडे एक आल्तिनो उरला. सो बरो सपोर्ट आहा आनी हे एका आरजी सरकार घडयतले शुवर. थँक्यू सो मच अँड ऑल द बेस्ट तुमकां. हे आशिल्ले आमचे बरोबर आरजीचे कॅन्डिडेट पणजेचे राजेश रेडकर. पणजेन डेव्हलपमेंट म्हटल्यार आसा न्ही बारीक बारीक कितें आतां हेच्यानी. एक्चुअली मार्केटान म्हजे आनी एक थर्ड फेज बांदपाची आहा, ती उरल्या. ती जाली की मागीर सारकें जालें. पण सद्या तरी मातसो आमकां त्रास जाता कित्याक आमी फाटल्या सायडीक पडटा. हें मातशें मार्केटाचें कशें जालें सिस्टम हेंची म्हाका दिसता रॉंग जाली कशें दिसता. फुडल्यान आहा तांकां लोकांक बरें आहा, आमी फाटल्यान आहा ते सगळे फाटल्यानूच उरता. पळय आमदार आमकां कित्याक कोणूय मॅडम आमदार आसल्यार आमकां काम करचेंच पडटा. पण आतां कितें पयलीं सगळे सांगता की आमी तुमकां अशें करुया तशें करुया, पण लास्टाक जेन्ना निवडून येयले की मागीर आसा तशेंच आसा. म्हणटूच काय शिवर आमकां कशें काय दिसना की होच जावचो, हो आमकां फायद्याक पडटलो अशें काय ना. पणजेन जाला चडशें डेव्हलपमेंट जाला. आणि बायलां खातीर कितें स्किमी बी तुमच्या पर्यंत पावतात? हय भरपूर भरपूर भरपूर. पण आता कितें डेव्हलपमेंट जावपाची उरल्या आनी जावंक जाय कशी तुमकां दिसता? उरल्या म्हणजे एक भुरग्यांचो प्रॉब्लेम सॉल्वूंक जाय. कितलीच भुरगीं बेकार आसा. सो एका घरान एक तरी गव्हर्मेंट जॉब वचपाक जाय अशी म्हाजी विश. आनी भुरग्यांक म्हूण सगळे फॅसिलिटी दिल्यात. एड्युकेशनाक लोन हे ते सगळे आसात तेंचे चडशे. आनी चडशे भुरग्यांचेच फ्युचराचे मातशें गव्हर्मेंटान चिंतपाक जाय. सो म्हाका दिसता कितें सगळ्यांनी विचार करूंक जाय की 10 जाणांचें कोण काम करतलो तेका तेंच्यांनी चिंतून मत मारपाचें. मंथन मतदारसंघाचे ह्या कार्यावळीन सध्या आमी आसात पणजेच्या मार्केटान आनी पणजेच्या भाजी मार्केटान आमी सगळ्यां खुबश्या लोकां कडेन वचून विचारले की ती उलयतली काय म्हणून. तांची व्ह्यूज तांचे विचार कितें चल्ल्या ते जाणून घेवपाची आमकां उत्सुकताय आशिल्ली. पण चडशे लोक हांगासर उलोवपाक पळयनात. तांकां खंय तरी एक भंय आसा की आमी सरकाराच्या विरुद्ध किंवा सरकाराच्या वतीन जर उलयत जाल्यार फाल्यां आमकां कितें तरी प्रॉब्लम येवं शकता. हाका लागून चडशे लोक हांगासर उलोवपाक सोदिनात. म्हजें नांव फेर्नांडा आनी आय एम रेजिडेंट ऑफ पेंजीम. पणजेचे सद्या तरी लास्ट 5 years कांयच डेव्हलपमेंट जावंक ना. पेंजीम इज इन टोटल पॅथेटीक कंडिशन.
We don't have roads, pothole roads which are dug on and off. The parking system is so miserable. We just cannot live in Panjim. Life has become very difficult. Even for the pedestrians crossing, there's no system, nothing in Panjim. It has lost all its charm and glory. The heritage look of it is getting over day by day. ओके पण तुमकां दिसता की आता चेंज जावपाक जाय कसो पणजे Definitely, high time. People should, or Panjim should wake up and vote for a new candidate, a better new face for Panjim. वोटरांक सिरियसली घेवपाक जाय. बाबा आपणे कोणाक वोट केल्यार कशी जातली उदरगत आमची गोंयची ओवरऑल आनी पणजेची. Panjim being a capital city, if you see the condition of Panjim, it is just deteriorating day by day. There's nothing for seniors, no parking, no proper gardens, nothing of that sort. Completely lost its charm. गोमंतक टीव्हीच्या मंथन मतदारसंघाच्या या कार्यावळीन आमच्या बरोबर आसा पणजेचे काँग्रेसचे उमेदवार एल्विस गोम्स. सर, तुमचे पणजे खातीर टॉप 5 प्रायोरिटीज कितें आसा डेव्हलपमेंटा खातीर? पयलीं सुवातेर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी म्हणल्यार लोकांक इनवॉल्व करून घेवपाचें प्रत्येक डिसिजनान आनी लोकांच्या डिसिजना प्रमाणे फुडाकार घेवपाचो कितें करपाचें तें. दुसरी प्रायोरिटी म्हणल्यार जे स्मार्ट सिटीचे फंड्स आसा इतले 700 कोटी ते खंय कितें पावल्या ते पळोवपाची. तिसरी प्रायोरिटी म्हणल्यार लोकांक बेजीक निड्स ना. आतां कांय वाठार अशे आसा थंय उदक सुद्दां पावना, ते लोकांक उपलब्ध करून दिवपाचें. चवथी प्रायोरिटी म्हणल्यार लोकांचो इकॉनॉमीक म्हणजे अपलिफ्टमेंट, चड करून तरूण पिळगी जी आसा, यूथ जे आसा, यंगस्टर्स, तांकां एम्प्लॉयमेंट कसो जनरेट करून दिवपाचो. आनी 5वी प्रायोरिटी म्हणल्यार लोकांक एक पीस ऑफ मायंड दिवपाचो की जें शासन येतलें तें लोकांक रिस्पॉन्ड दितलें. कितें तक्रार आसा जाल्यार ग्रिवेन्स बी तेंची कशी सोडोवपाची ते रोखडो रिस्पॉन्स येतलो. आज तें जायना. बायलां खातीर कितें तुमी योजना केल्यात? बायलां खातीर आमी मॅनिफेस्टोनूच घातला. काल पयर आमचो मॅनिफेस्टो जो रिलीज जाला तातूंत खूब काय घातला. न्याय म्हणल्यार व्हडलो एक्चुली आदार बायलांक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. सेकंड म्हणल्यार आमची जेंडर इक्वॉलिटी बरी आसा गोंयांत, तरी सुद्दां डिस्क्रिमिनेशन व्हडलें दिसना. तरी सुद्दां तांकां आमी ऑलरेडी जाहीर केला की 30% बायलांक आमी रिजर्वेशन दितले इन द एम्प्लॉयमेंट सेक्टर. हेज्याहून व्हडलें म्हाका दिसना आज पर्यंत खंयच्याच सरकारान डिसिजन घेतला म्हणून. पणजे आमची कॅपिटल सिटी, पण तुमकां दिसता की जितली उदरगत जावपाक जाय आशिल्ली ओवर द इयर्स तितली जाल्या कशी? म्हाका बरे एक्सपर्ट्स जे पणजेन रावल्या आनी आतां पणजे सोडून अशे सबर्बन एरियान गेल्या ते सांगता की पणजे लास्ट 35 इयर्स कशें अशी क्वॉलिटी ऑफ लायफ देंवत गेल्या ती क्वॉलिटी ऑफ लायफ परती तरी एटलिस्ट एक खंय तरी एक एरेस्ट जावपाक जाय. हें पळय डिग्रेडेशन जाता पणजेचें तें खंय तरी थांबपाक जाय. हांव म्हणना रोखडेंच तें रिवर्स करूंक जातलें म्हणून, पूण सामकें म्हणजे कोणाक एक डिपार्टमेंटा भितर हें ना इंटग्रेशन ना. एकटो फंटा दुसरो भरता आनी चालूच आसा. कांयचे काय डेव्हलपमेंट चालू आसा तें तरी बंद जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. ओके, जे पयलींचे उमेदवार आशिल्ले तांच्यांनी कॅसिनोचो पॉयंट काडून फुडें सरिल्ले, पण तुमकां दिसता कितें कॅसिनो बद्दल आतां? एकच पॉयंट न्हू, पयलींचे जे उमेदवार आशिल्ले ते जवळ जवळ 20 वर्सां आतां ह्या पॉलिटिकल हितून स्पेक्ट्रमान आसा. तांची बायल आनीक 10 वर्सां आसा. दोगांयकूय मेळून 30 वर्सां जालीं तांकां. आनी चल्याक आतां 2 वर्सां, 32 वर्सां त्या घराण्यांत ते राजकारणान आसा आनी पावर घेवन आसा. एक कजिनोचो इशू कित्याक जे कांय तांणी तांचो मॅनिफेस्टो काडून पळया, जे कितें तांणी पळय एश्युअर केलें तें एकूय जावंक ना. म्हाका तसले 100 दिसांचे बी कांय म्हणपाचें ना. हांव जाणा कितें करपाक जाय तें आनी लोक जाणा की हांव कितें करूंक शकता तो. तुमच्या खातीर स्ट्रॉंगस्ट कंटेंडर कोण कशें दिसता? म्हाका स्ट्रॉंगस्ट कंटेंडर असो दिसना. म्हाका म्हजे मुखार फक्त BJP दिसता. BJPन एनी फॉर्म एक ऑफिशियल कॅन्डिडेट घातला BJPन आनी एक अनऑफिशियल कॅन्डिडेट घातला. सो हांव काँग्रेस आनी लोकांनी डिसायड केल्लें आहा की हे फावटी काँग्रेसीक वोट दिवपाक. थँक्यू सर, ऑल द बेस्ट टू यू. थँक्यू सो मच. या आशिल्ले आमच्या बरोबर काँग्रेसचे उमेदवार एल्विस गोम्स आनी तांणी आपले कितें विचार आसा डेव्हलपमेंटा खातीर ते सांगले. हे फावट युथांक खुबशी संदी मेळपाक जाय. जशें इतल्या वर्सांनी युथाक कांय जावंक ना चडशें. आमचे ग्रावंड जे आसात ते तशेंच उरता, कितलेच म्हयने मेंटेन जायना. इवन पार्क्स पळयता तूं मिरामार नाल्यार दुसऱ्या हितूनय पळयता कांयच जावंक ना. जरी बांदर वता जाल्यार कांयच ना आमकां खेळपाक बीन. मिल रॉकान वचून वयर वचचें पडटा. सो एक कितें तरी बदलाव जावपाक जाय. जेन्ना हे आमचे इलेक्शन येता तेन्ना ते वोद रस्ते सारके कोत्ता आनी वोद सगळे पाड आसा. सो आतां हे आमदार जो येता तेणी सगळे सारके क्लियरली रस्तो करून सोडचो. मंथन मतदारसंघाचे ह्या कार्यावळीन आज आमी भोवणी केली ती पणजे मतदारसंघाची. हांगासरल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या लोकांकडे जेन्ना भासाभास केली तेन्ना जाणून आयले की सगळ्यांच्या मनान वेगवेगळे विचार चल्ल्या. सगळेच लोक घुस्पल्ले आसा. राजकीय धुमशनां चल्ल्याच, पण ताच्या बरोबरूच आमचे सगळे जे लोक आसा, मतदार आसा, ते सगळे घुस्पल्ले आसात. 14 फेब्रुवाराक इलेक्शनां जातली आनी तेन्नाच आमकां कळटलें की पणजेच्या लोकांचो कौल कोणाक मेळटलो. मंथन मतदारसंघाची ही कार्यावळ हांगा सोंपयता.
पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.